जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा एक कुंकडाचो गुडा आसलो, पात्राचो. ताका 2 बागलां आसलीं आनी तीं बागलां मस्त ल्हान, मस्त बारीक. कोंबयेन तांती दवरल्यार काडूंक 2 विधानां आसलीं. एक लंब दोय आसली, ताचे दोन वण काडचें आसलें. थोडे फावटी तांती खंयसरी कोणशांत आसा जाल्यार ती दोय पावनातली. देखून कोण आमी बारीक बारीक आसा पळयात भितर येताले, भितर वचून तांतीक भायर काडटले. एक राती म्हाका सपन पडलें आनी त्या सपनांत हांव तांती काडूंक म्हणून त्या बारीक दारांतल्यान भितर गेलो. सदां न्हिदून हांव भितर गेला, तांती हातांत मेळ्ळ्या पूण भायर येवंक जायना. हें घडीत हें सपन आजून म्हाका उडास आसा जाल्यार तुमी चिंतून पळया कितलो शॉक जाला त्या घडये. त्या ल्हानशा गुडांत हांव न्हू भायर येवंक जायना. आनी त्या वेळा म्हाका कळ्ळें त्या गुडांत ताका वेंटिलेशन ना, कांय ना. कोंबयो कशें जियेतात कोण ना, सगळी रात ती रावतात कशें गे म्हणून. कांयच उस्वास काडूंक जायना, उस्वास काडूंक बरेच कश्ट जातात. ताचे इड्यांत कुंकूड स्वांगार सरता. अशें त्या घडये कितली बोब घाल्यारी कोणाक आयकूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार भितर आसाय, कोणी घरा नात, खंयसर कामाक गेल्यान ते हांगा आसात. आनी त्या घडये भोगल्लें आसा, मेल्यार घालें जायत. ह्या स्थितीर मेल्यार कितें जायत. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें एक म्हजें सपन त्या राती म्हाका पडलें. त्या विशयांत नियाळतना केदाळे फुलगत्रे विशयांत नियाळचें, कित्याक एक स्वाभावीक जावन म्हज्या मतें घेता. फुलगत्रेन कितें जायत. ह्या संवसाराचें जिवीत संपल्या उपरांत फुडलें जिवीत म्हणलें आसा की. जर तें आसा आनी थंयसर आमी आनी थंयसर आसलीं आमच्या मुखार गेल्लीं आनी देवा थंय आमी सगळीं एकवटां म्हणलें सतगी. असोल्या चिंतनांनी घुसपडयतना सबार फावटी भगवंत फावस्तिना दैवीक आकुलतेची ती एक कितें म्हणटात एम्बेसिडर म्हणयात. तिका असोलीं सवाल आयिल्ल्या वेळार तिणें जेजू लागीं मागलें आसलें, म्हाका ह्या एका गोंधळांतावन म्हाका निवार. कितें तें स्पश्ट रितीन म्हाका समजशें कर. आनी एक फावटी तिका दर्शन मेळ्ळें जरते विशयांत, जरती कशी जाता गे म्हणून. आनी त्या दर्शनांत ती म्हणटा, हांवें जेजूक पळयलें. कसो आसलो जेजू. जेजू 500वाच्या काळार कसो दिसतालो, कशें आज आमी पळयता. त्या रितीर ताच्या सगळ्या आंगाक गाय जाल्ले आमी पळयले. आनी थोड्या वेळान ते गाय सगळे मायाक जाले. 5 गाय मात उरले पांयांक, हातांक आनी कुशीक. हे 5 गाय उरले. आनी त्या वेळार म्हजो आत्मो इतलो क्लियर जावन दिसलो की कशें देव त्या आत्म्याक पळयता तशें म्हाका पळोवंक जालें. आनी त्या आत्म्यांत आसले ल्हान कथ सयत, अति ल्हान कथ सयत म्हाका एक व्हडल्या दोंगरा बरें दिसतालें. आनी तो वळ म्हाका बगलें, फुलगत्र कित्याक जाय. अति ल्हान पातक सयत देवाक विरोध वेता. अति ल्हान पातक सयत देवा थंय एकवटूंक साध्य जायना. सोंप्यान सांगचें जाल्यार तुमी दर्या थोडे गेल्यार थंयसर तुमी तुमची वाण उडयते जाल्यार ती वाण दर्यो घेना, कितेंच मेळ्ळें दर्यो घेना, फाटीं उडयता. त्याच प्रमाणे फावस्तिना सांगता, तुज्या आत्म्यांत कसले ल्हान पातक आसल्यार जर ताका पश्चाताप जरूर जावन पावोवंक ना जाल्यार खंडीत जावन देवा थंय एकवटूंक साध्य. त्या देखून फुलगत्रेची गरज आसा. जडतेन आमकां 3 संगती सांगतात, सर्ग, येमकोडो आनी फुलगत्र. आत्मे फुलगत्रे कित्याक वतात, कित्याक असली परिस्थिती कितें घडटा. देवाक पळोवंक जायना तसली म्हळ्यार पळोवंक असाध्य तसली स्थिती ती. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत, ह्या संवसारीक जिवितांत
ताचे थंय एकवटूंक आमकां अवकाश आसलो पूण आमी प्रयत्न करूंक ना. सर्गेचो आनंद सोडूंक जायना तसली परिस्थिती ती. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसतना जेजूचो मोग करूंक जाय ते अवकाश आमकां मेळिल्ले पूण आमी ते अवकाश गळसूर घेवंक नात. आनी त्या पुलगत्रेंतले आमकां कूड आसना, कूड आसना. पूण कुडीक कसले इजा बगोवंक जाय ती सगळी इजा आत्मो बगता. कूड झडते वेळार जेजूच्या निमाण्या येण्या वेळार ती आमकां पाठी मेळटा. पूण पुलगत्रेंत आसतना आत्मो सर्व रितीने कश्ट जाता आनी प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन तो कश्ट जाता. कितलो तेंप पुलगत्रेंत आसचेत, कितलो तेंप. आमी आतां आमच्या आवय बापाय वा आमच्या भाव भयणी पासत जायते वर्सां जावन मागते आसा. आमकां कळीत ना ती सलवार जाल्यात वा ना. पूण कितलो तेंप ती पुलगत्रेंत आसतात. हे आमी मरच्या आदीं कितले आमी पश्चाताप पावल्या, खंयच्या रितीन आमचे पश्चाताप आमी केला हाचेर होदून आसा. जायते चुकी ह्या संवसारांत आमी करता तरी पण त्यो चुकी आमी सारके करूंक थिदवूंक प्रयत्न केल्यात गे. वा खंयचेय अन्याय ह्या संवसारांत आमी केल्यात जाल्यार ते आमी मरच्या पयले सोमा केल्यात वा सारके करूंक प्रयत्न केला गे. जर करूंक ना जाल्यार होशा पुलगत्रेंत आमकां सडीत तेंप रावचें पडटा. फातिमांत दिश्टी पडल्या मरयेक त्या भुरग्यान विचारलें एकल्या मनशा विशयांत, हो मनीस तांचो मोगाचो मनीस तो खंयसर आसा, कितें करता. ती म्हणाली तो मनीस पुलगत्रेंत आसा. कितलो तेंप. आनी ती म्हणाली बहुशा निमाणे जेजूचे निमाणे येण्या पर्यंत. तितलो तेंप केदळा जेजूचे निमाणे येणे कळीत ना पूण तितलो तेंप तो मनीस थंयसर आसतलो म्हणून मरयेन सांगलें एका दर्शनांत तांणी बरोवन दवरला. तर मोगाचनो पुलगत्रे कोण वेतात म्हणलें सवाल. सक्कडा न्हय, सक्कडात मे पुलगत्रे वसरात जी कोण ह्या संवसारांत नितीन आनी मोगान जियेल्यांत ती पुलगत्रेक वसनात. पूण कोण ह्या संवसारांत मरतना तांकां देवाच्या कृपेन मरोवंक ती तयाराय तांकां मेळ्ळें जाल्यार जर तर तांच्या पातका द्वारे कितेंय जाल्लो अन्याय सारको करूंक तांकां वेळ मेळोवंक ना वा अवकाश जावंक ना वा तांणी मौन करूंक ना जाल्यार ती खंडी जावन पुलगत्रेक वेतात. कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो एकलो मनीस मरतना ताका निमाणो सक्रामेंत दितात आनी ताका कुमसारी जाता तो आनी तो मरता. पूण ताणें केल्ल्या पातकाची लुकसाण कितें आसा ती कोणें फारीक करची. हर एकल्याक बोगसाणें आसा, हर एका पातकाक बोगसाणें आसा. पूण त्या पातकातावन जावची लुकसाण आनी एकल्याक जावची लुकसाण कितें आसा ती भरती करूंक आसा. देखून आमी कुमसारा वेळार सांगता जें कितें लुकसाण केल्या ती फारीक करूंक जाय वा सारकी करूंक जाय. जे कितें अन्याय आमचे थावन घडला तो आमी सारको करूंक आसा. देखून हांगासर मनीस मरतना कृपेन मेला म्हळ्यार ताका ताणें प्राजीत करूंक ताका थंयसर इल्लोसो अवकाश मेळ्ळा, कुमसार तो जाला, निमाणो सक्रामेंत ताका मेळ्ळा म्हळ्यार कृपेन तो मेला. खंडी जावन ताका बोगसाणें मेळ्ळा. पूण त्या पातकातावन कितें उरलां लुकसाण जाल्या हेरांक ती लुकसाण फारीक करूंक आसा. आनी ती फारीक करूंक आतां पुलगत्रे गेल्ल्या त्या आत्म्याक साथ दिना. कशें गुडांत शिरकोर पडल्लो तिशीन न्हय इशीन न्हय भायर येवंक न्हय म्हणल्या त्या परिस्थितीर आसतना कोणें ताका आदार दिवयेत. त्या पुलगत्रेंत आसल्या आत्म्यान आमचे बसत मागोवंक जायना, त्या आत्म्यान देवा थंय मागोवंक जायना. पूण आमकां तांच्या बसत मागोवंक जाता म्हणून पवित्र सभा शिकयता. आनी हें सत समजून आज आमी हांगासर आसा, तांच्या बसत मागोवंक आमी हांगासर आसा. तर आमी पुलगत्रेक भियोंक जाय गी म्हणलें सवाल. पुलगत्रेक आमी भियोवची गरज ना. बगर आमी ह्या संवसारांत आसतना जिवी आसतना कशें जियोंक जाय म्हणलें तें भोव गरजेचें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आयच्या दिसा आमी वाचलें हांगासर क्रिस्तान आमचे खातीर कितें करूंक ना. क्रिस्तान ह्या संवसारांत आमचे बसत केल्लें तसलें काम दुसरें कोणेंय करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार सांग पावल बरयता मनशान मरोंक नजो आपणाच्या हातांत वांटे जावन विंगड जावन वचोंक नजो म्हणल्या खातीर
ताणें ताकाच समर्पण दिलो. आनी सान पावल म्हणटा कोणीय एकल्या नित्यवंत मनशा पासत मरोंक कोणीय एकलो नित्यवंत तयार जायत, पूण एका पातक्या पासत मरोंक कोण तयार जाता. पूण जेजू क्रिस्त असल्या पातक्या पासत मरोंक सदांच तयार आसलो आनी तो खुर्सार मेलो आनी ताणें आमकां साल्वासांव मेळटा म्हणून सांगलां आनी हो बरोवसो आमचें तें आसा. त्या देखून जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी समजून ह्या संवसारांत जिवचें भोव गरज आसा, फुलगत्रेक भिवचें न्ही. बगार ह्या संवसारांत ताचो मोग म्हजे पासत कितलो म्हणून हांवें समजून जिवंक गरज आसा. ताणें नित्यवंता पासत मात्र न्ही खोट्यां पासत जीव दिला म्हणून समजत आसतना आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा म्हज्या अधीन दिल्ल्या कोणाकच हांवें होगडायनये म्हणून बापाची खुशी, ताची खुशी करूंक हांव आयलां. जर बाप आशेता तुवें आनी हांवें केन्नाच नाश जायनाचो तर जेजू म्हणटा तूं नाश जायना, कित्याक ताणें तुका म्हाका दिला आनी हांव तुवें नाश जायनाशें पळयता. देखून आविलाची सांतेरेज आमकां एक भोव अपुरबायेचें उतर सांगता. तुका आसा आत्मो एकच आनी एकच मरण तूं मरतलोय. तुका आसा जिवीत एकच आनी तें मोटवें आनी तुवें मात्र तें जियोबेत. तुका आसा एकच सासणाचें जिवीत आनी हो गोट सोमसल्ल्या दिसा तूं खंयच्याय संवसारी संगतींतय भुलचो नाय, खंयच्याय संवसारी संगतींतय विरार जावचो नाय वा निराश जावचो नाय. बगार सर्व संगतींतय बरो आसतलोय आनी हो बरो असो तुका सोम्याच्या एकवटांत व्हरून पायतलो. असलो बरो असो आमचो सगळ्यांचो जावं दी म्हण आयचे दिसा मागतना सरोन गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी बसत मागया. सर्वेस्पर देव तांचेर काकूळ दाखोवन दी आनी तांकां ताचें मुखामळ पळोवंक फावो करून दी म्हण मागया.